वास्को रेल्वे स्टेशना भायर रेल्वेची पायपलायन फुटून साण उदक रस्त्यार व्हांवता। ह्या बाबतींत स्थळाव्या लोकांनी खैर निशेध उक्तायला। तेंचें म्हणणें आहा की ही आमची सदांची वाट आनी हांगासर सामकेंच बुरशें जाल्ल्या कारणान तांकां ही वाट खंय तरी आड मार्गान क्रॉस करूंक पडटा। डेली वो गंदगी से जाता है, तुम ऊपर से थोड़ा मट्टी तो डालो, हमको ऊपर से जाने को दे। बोले मैं आदमी जरा मेरे को गाली तुम्हें ऐसा गाली दिया, गाली क्या दिया? मैं आदमी किधर कुछ बोले सब, ये पब्लिक रोड नहीं, ये नहीं वो नहीं बोला, नहीं तो कुछ बोले सब, तू बोला उसको बोला, वो तुम्हारा काम करता है उसको बोला, कौन है काम में कौन है? गाली पहले क्यों ये करते हैं तुम लोग? अभी हम से क्यों होता है सर? अभी कंट्रैक्ट आदमी दिए सर, तो अभी कौन कंट्रैक्ट? अभी देव नायडू करके आदमी की रहता है, इधर आएगा तो तभी होगा। अभी साफ आदमी कौन भी काम नहीं करता, अभी साफ आदमी कौन भी नहीं तो प्राइवेट लेके आओ, कोई सरकार नाम दे सकता है, बात नाम दे सकता। अभी वो मेरे को कल से वो नहीं मिलता उधर आने का, ठीक है नहीं तो हेल्थ को लाके मैं पूरा वो सिंग मारेगा उधर रोड म्हणजे आता एव्हरी टाइम खूप फावटी झाले असे आणि खूप फावटी कंप्लेंट केले आणि ते त्यात पुढचे ते करता आणि काबार करता, पण परत ते सुरू जाता। हेचो त्रास आमचे ड्रायव्हरीलाचे जे मेस्तावळ्या वयले जे ब्रिजा वयल्यान वयता हो ब्रिजा वयल्यान येता तांकां खूप त्रास जाता, कित्याक जी बायलां कामाक वयता आनी खंयच्या फंक्शन वता ते सारी घाण सारकी तुमी पयला आसतली परिस्थिती कशी आसा ती। सो आतां तांकां सांगलां आनी तांकां सांगलां बेगीन ते बेगीन कामां करून घे म्हणून, कित्याक तेंचे कडेन मनीस ना आनी ते ओबीसून हाडटा। हांवें तांकां सांगलें ओबीसून बीन काय हाडपाची गरज ना, तुमी लोकली कोणाक प्रायवेट गाड आनी कर आनी कामां कर म्हटलें ताका, तेणें ओके म्हटलं आतां पळया। माझे म्हणजे काय ना, आम्ही डेली ड्रायव्हरला ब्रिजावयल्यान सकयल देवता पळयता, डेली थंय ती घाण आसता, तो कॉन्ट्रॅक्टर थंय काम करता म्हण ताका विचारलें अशें अशें आसा, तुमी मातशें वयल्यान तरी आमकां कितें माती बिती घालून ती वयल्यान तरी करून हें सद्दां ह्या गोवांतल्यान आमकां चलचें पडटा। तो म्हाजे कडेन मातसो चड उलयलो म्हणून हांवें आमच्या चेअरपर्सनाक आपयलो। आतां तेणी करता म्हणून सांगलां, इन्शुरन्स दिला, आतां कितें करता तें पळोवपाचें।